ओके गाइस, आता हांव डिसायड केलं की हांव वतना एक युनिक स्टाईल पराठा करता सर. कसं म्हणतो सर की फंड घालाल काही मिनिट उठो कसं करता सर फंडा काय उठो एक्सपेरिमेंट करता पळ्या कसं करता करणं ये हम गल्ल्या आता थोडे लाईट पण भज्जो सुपर या पळ्या पिक्चर कसं जल्लो पळ्या हो 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 क्या बात है गाइस. आज फुल पराठा इन अ यूनिक स्टाइल नो है कसं यूनिक स्टाइल फंडा काय लिंदो आज पराठा केला है. व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग आणि पुढे जाने गुड मॉर्निंग. 1 घंटे झाले 1:09 मिनिटं. कसं क्लायमेट झाला हांगा काल रात्री दाखवून कंटिन्युअसली सकाळ ते पाऊस आशिल्लो आणि आताही पाऊसच पडया कंटिन्युअसली आम्ही सांगता आशिल्लो ना काही पाऊस चमकल करून पाऊस आयलो पळ्या आणि ह्या पळ्या हांव सांगलां न्हय उक्रोम आनी पुरो गेलो पळ्या वत्ता सर सेटल जावन जाता सर. म्हाका अशी क्लायमेट आसल्यार न्हय मेगेल उक्रोम आनी पुरो वत्ता शेके वेळार आस न्हय मेगेले पुरा कलर चेंज जाता फुल्ल. हे मेगेल एक प्रॉब्लम आसा सान दाखोवन प्रॉब्लम आसा ठीक आसा बट हे क्लायमेट एक नंबर. काल एक लायक कसं जालें तसं हांव जेन्ना क्लासाचें मुखार तेन्ना पावस येनी गरकड आयलो ताजी मागीर जे पावस स्टार्ट जाला गुडगुड येत आशिल्लो पावस इतलो जोर जोरान येत आशिल्लो. हांव सांगलें देवा थँक्यू हांव भायर आसतना ये न्ही गरकड आयल्यार आशिल्लें. सुपर क्लायमेट जाला वचून आतां कॉफी करता आनी ब्रेकफास्ट रेडी करता पावसाडीन तो हुनो कसन की खावच्या मन जाता. काय हें पळया कसन जल्ला पळया हांगा रात्रभर पाऊस असेल करून भायर पुरो रोडार आनी पुरो उद्दा भरला रूख पडला खंय यो देवा ह्या पळया भायर पुरो लो लायन येयनास पुरो उद्दा भरला. सकाळ पुरो आतां कामां वता तांकां कितले त्रास जाला आसतलो न्हय. काही तर ट्रेनय बंद जाला स्लो चलता आसा 15 मिनट 20 मिनट लेट आसा. फर्स्ट पावस नाशिल्लो कोर न्हू आमी उलयत आशिल्ले मागीर उद्दा उण जालें तें उलयत आसा. आतां पावस आयल पाप तेन्ना आमी उलयत आसा ती. तो आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता आसा. आज सिंपल इन्स्टंट ऑनियन पानपोळो सिंपल आमगेले इन्स्टंट म्हळ्यार तांदळा पीठ आसा लायक करून कांदो चॉप करून घालचे प्रिय मित्र धनिया घालचे मागीर मिरसांगी बी काडून लायक करून चॉप करचे घालचे आनी पानपोळ काडचे. हांव आतां तें ट्राय करता. चॉपिंग पुरो जाला एक दोन आतां तांदळा पीठ घेता आनी पुरो मिक्स करून लायक करून उदक घालून मीठ घालून लायक करून पानपोळ्या पीठ म्हणजे लायक करून पातळ करता. चड पातळ करना हांव कसो करता ते तांदळा पीठ चड पातळ केल्यार मागीर ते प्रॉपरली ते निकळना ताजे खातीर. चलो हांव म्हळ्यार चिकी दाटत दवरल्यार लायक प्रॉब्लम ना म्हळ्यार हे आमगे तांदूळ न्ही न्हय पीठ न्हय ताजे खातीर. पीठ घेतला हे पुरो मिक्स करता आनी तूं उदक घालता पीठ रेडी एक नंबर. अम्मास न्हय अशी आमकां कन्न दिता आसली म्हळ्यार कांदो आनी पुरो घालना ताजे खातीर चिक्की म्हाका आयडिया आयल्या. हे पळय अशी पातळ करचे आणि आता पोळ काढया. तुम्ही अशी ऑनियन पानपोळ खाल्ला की प्लीज कमेंट करा आणि तुम्ही करता की त्यावेळी कमेंट करा. या पळया गायस पोळ काढता असं ओ हो 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 गायस या पळया सुपर एक नंबर झाला वा. हे पळया गायस ऑनियन पानपोळो रेडी क्या बात है. कशी लाईक नो आहे सुपर नो आहे ट्राय करा. गाइस कॉफी रेडी हांगा पोळ काडला एक टेस्ट करून पळयता. एक नंबर. तर तांदळांनी पिऊन झाले आता जस्ट हांगा थंडी लागी बैसला मस्त थंड लागतं सुपर लागतं सर. आता आज मुंबईत ऑरेंज अलर्ट सर हांगा थंडी लागी बैसून ह्या क्लायमेटान एन्जॉय करचे विंगड एक एक्सपिरियन्स ना. आता येदोळटी वचना भायर वच्ची न्ही भायर चालता खाली येता तुमकां तसं घराकडे येता ना पुरो रोड आनी आसना उदक भरचा स्टार्ट जाला ताजे मागीर पुरो रात्रभर आशिल्लें. पण आमगेर हांगाय भरता हांगा येद्राकय भरता बट आतां पळयत हांगा भर न्ही येदोळटी ना जाल्यार ह्या टायमार आसना पुरो भरता. म्हाका दिसता ह्या फाटी आमगेर हांगाच न्हय ते गटर आनी प्रॉपरली पुरो क्लीन केला दिसता ताजे खातीर उदक प्रॉपरली वतस ना जाल्यार ह्या फूल भरता हें. आतां घंटे जाल्यार 2:15 आतां लंच प्रिपेर करता थोडें काम करता आशिल्लो आनी ताजे मागीर सांजवेळ म्हाका ऑनलायन क्लासेस पळयतात तो वचून एग आनी दूद हाडता दूद ना सरला त्या हांगा चिके पावस राबला वचून फटाफट हाडता आनी तोगू पळया कशी अस करून हांवें तोगू वचून सकाळ न्हू पुरो
तर हांव वचून आमगेलोच न्हय बिल्डिंगाच्या टॅरसार आयला हांगा दाखून पळोवच्या खातीर कशी दिसता घर न्हू हें पळया गायस हो 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 हें आमगे ग्रावंड पळया चेडू आनी पुरो खेळटा आसा ते हें उदकांत गार्डन आनी पुरो उदकान भरलां कसं ब्युटिफूल दिसता गायस पळया आतां वचा तो पावसाळ्यान तो एनी टायम बेटर कसं चंद दिसता आशिल्लो न्हू वयर दाखोवन हांव ताजे खातीर चमकलो वयर भार चंद व्यू आसा कर न्हू आमगे थंग पुरा उदक भरला हांव फूल केदू केदू जाल्लो हांगा पुरो आपलें केदू केदू जावन पुरो हें जालां द नंदिनीच्या आज दूध हाडला म्हळ्यार मेगेर ब्रँड मेळ्ळी म्हाका ताजे खातीर आतां म्हाका गोत ना हें दूध कशें आसता करून नंदिनीचें तूप म्हळ्यार एक नंबर बट काव मिल्काचें गोत ना म्हाका ताचे विंगडाची एक टेस्ट आसता हांगा आतां तांतें हाडला तर तांत्याच कसन करची करून हांव आतां चिक्के रिसर्च करता आनी कसन की पळया एक अशींची मेगेले क्रिएटिविटी कसन अप्लाय करया फर्स्ट हांव चिक्के रिवायज करून येता ओके गायज आतां हांव डिसायड केलं की हांव आतां एग पराठा करता आसा सिंपल इजी असं हांव कसं करता फर्स्ट आसतना चपाती पीठ लाटून घेता मागीर आमी ऑमलेट कशी करतात कांदो पुरो घालून मीठ मिरसांग पुरो घालून तशी करचे तयार कर मागीरची प्रोसेस मागीर सांगता फर्स्ट हांव मेगेल हें प्रिपरेशन स्टार्ट कर चपाती पीठ कालून जालो कांदो आनी पुरो चॉप करता हांव आसना एक युनीक स्टायल पराठा करता आसा कसं करता सर हें आसा आतां तुमी लेखतली की हें फंड घालाल कायलीन तोटू कसं करता आसा पळयत रावा दाखयता कसं करता करून हांव तूं चलो हांगा आतां चॉपिंग आनी पुरो जाल्ला आतां नेक्स्ट चपाती लाट्टीत आतां 2 चपाती लाट्टीता ताजी मागीर सांगता कसं करतास या फर्स्ट चपाती या सेकंड चपाती लाटून जाल्या आतां नेक्स्ट हांव फंडा कायली ओटू एक्सपेरिमेंट करता पळया कसं करता करून या तर हांव आतांच न्हय हे फंडा कायले वयरस न्हय हें एक चपाती दवरता लायक करून गुंडी करया ताजी भितर एक तांते कुडकी करून घालया थोडे कांदो घालया मिरसांग घालया मीठ घाल्यात आमगेले प्रिय मित्र धनिया घालया ताजी मागीर दुसरे चपाती घालया ताका लायक करून सायडा दाखोवन पुरा स्टिक करया आनी लायक करून भाजूया एक नंबर चलो ये दाखय तुमकां ये पण अशी हांव केला आतां हक्कच न्हय हाजीवर घालता बार थोडें रिस्काच काम असं ट्राय करता फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मी गेला घाललें हांव आतां थोडें लायक करून भाज्यो चिक आतां सेटल जावची की हक्कच न्हू आतां लायक करून तूप घालून लायक नाजाल्यार बटर घालून लायक करून भाजू घालता येता असो लायक करून फुगता असो ट्राय करता असो फर्स्ट टायम कशी जाला करून सांगा प्लीज कमेंट करा हे एक्सपेरिमेंट तुम्ही ट्राय करता की ना त्यावेळी सांगा चिकी रिस्की असं गाईज हे शेप पळया कशी आयलो बट ह्या लायक करून म्हाका भाजूया तूप आनी पुरो घालना हांव छरछरी भाजूया हाका ओहो क्या बात है एक नंबर पराठा रेडी एक नंबर यहाँ पळया सुपर लायक करून या पळया भाजला भितरी फुल एक नंबर पराठा सुपर नो आहे कशी जाला कोण प्लीज कमेंट करा आणि तुम्ही ट्राय करून पळया आरामसे ट्राय करा ती पळया भितर कसं जल्ला पळया ओ हो क्या बात है गाइस आज फुल एग पराठा इन अ यूनिक स्टाइल नो है कसं यूनिक स्टाइल फंडा कायलीन तो आज एग पराठा केला आहे गाइस हांगा सेकंड पराठा रेडी जाला हांव आतां लंच करता आणि एन्जॉय करता बद्दल सांगता असं एक नंबर टेस्टी लागला एक जाल्ले आता दुसरी करता कसं टेस्टी जाला सुपर जाला ट्राय करात गायज बद्दची आज सकाळ दाखवूनच न्हय वत येयनी फुल मोडो असं मगर सकाळ जे पावस आयला आता ताजी मागीर पावसूय येयली तर जस्ट मागीर क्लास जाला 5 घंटा क्लास आसले क्लास कंप्लीट केला 6:15 जाले आता म्हाका 7 घंटा क्लास आसा हांव थोडा आतां कॉफी करता Guys, coffee ready. What's up guys, welcome to my new vlog. आणि आज असं
खंयचें असं आज वेनसडे वेनसडे आणि आज सकाळी पुन्हा काही ब्लॉग करनी ते मग वतना आज मग मस्त टायर्ड फील जाता असं म्हळ्यार मस्त न्हीद येता असं घडी घडी आय एम नॉट फिलींग व्हेरी फ्रेश टुडे सो आज हांव कसलें करनी हांव सकाळ लागून मागीर सकाळी उठायली नॉर्मल बाबाले मसाज गेलें न्हाण बीन सकाळ जाल्लें आनी समहाव हांव तांणी पिवन आपास न्हिदली मागीर हांव लंचा उठायली मागीर बाबू उठलो बाबूके फीड केलें आतां आपास बाबूय न्हिदला आवय न्हिदली आय डोंट नो वॉट निघेल म्हणके तोय टायर्ड आस की ना म्हाका कळना बट आज म्हाका मस्त टायर्ड फील जाता सो आय एम नॉट फिलींग लायक डुईंग एनीथिंग मे बी बिकॉज ऑफ क्लायमेट ऑल्सो कित्याक की पावस पडटा सो अँड पावस पडाल मेथीच्या एकदम अशी थंड जाला वेदर अँड दॅट्स वाय कशें दिसता असं की पावसा मेथी अशी फील जाता सर सो आय डोंट नो वॉट इज द रिजन बट म्हाका अशें लायक न्हिदवचें म्हणजे तेजे सो आतां हांव न्हिदली बाबू न्हिदलो सांजवाळा सो हांव आपास न्हिदली बाबू 5 o'clock न्हिदलो 5:15 हांवें न्हिदली आतां 7 o'clock जाला हांव आतां उठायली आनी बाबू आनीक न्हिदला आनीक लायक न्हिदला सो आय डोंट नो रात्री कसन करतलो तो म्हाका न्हीद येना ताका न्हीद येना असो बट एटलीस्ट दिसाचे हांवें आज रेस्ट केला सो इट्स ओके अगर हांव रेस्ट केला आसल्यार एटलीस्ट हांव ताका हँडल करूं शकता तो न्हिद न्ही जाल्यार मागीर ते नेक्स्ट पेन समजाय न्ही तो नेक्स्ट पेन केन्ना समजा जाल्यार गतना ताजी मेथी आनीक म्हाका इरिटेट जाता सो मे बी बिकॉज ऑफ नेक्स्ट पेन ऑल्सो आनीकय आसता म्हाका अशी टर्न करूं जायना ह्या लेवलार तो म्हाका नेक करूं जायना अशी केल्यार की बेटर फील जाता दिस एंगल म्हाका गुंडाचें जायना फिलींग मेथी जाता आसा ताजी मेथी ते इन्क्रीज जाता आसा ताका रेस्ट मेळना आय डोंट नो वॉट टू डू चलो आता किचन वता आनी तसं कोणी खाता म्हाका मस्त भूक लागला तबेगे क्लास आनी पुरो जाल्ले आनी एडिटींगय जाल्लें सुबादाल घरकडे वतास आनी बाबा टायमपास करया घरकडे आयलो आनी हांगा आईचे डिनर हांगा मे गेले तर हांगा पळया हो कसो न्ही है बिर्याणी क्या बात है आज ये फुल स्पेशल है बिर्याणी छोड़ ब्लॉग करनी ते म्हळ्यार बाबू थंय रडतो आशिल्लो तर ताका शांत करचें आशिल्लें ब्लॉग करच्या टायमा मेळ्ळी ते हांव वग्गी आयलो म्हळ्यार फाल्यां थर्सडे आनी वग्गी वचचो आसा फाल्यां हॅक्टीक शेड्यूल आसा ताजे खातीर चलो आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता ती तुमकां पुरो जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज गुड नाईट टेक केअर